सो गायज आम्ही वयता आमच्या माडांनी कारण अचानक आमकां फोन येयलो. अचानक म्हणजे अचानक फोन येयलो की तुमच्या माडांनी उजो लागला म्हणून. कारण मेन पोल आसा पळयात थंय न्हय उजो पेट्टा एकदां आनी भयानक उजो पेट्टा. कारण न्हय मेन लायन आसा ती आनी थंय वचूनय काय करूं शकना आमी. सो आमी पळोवया लायटमॅनाक फोन केला येता की ना ते पळोवया आतां. फुडें वचूं नाका गे. आनी पळयात मम्मी फुडें गेल्या कारण आमी थंय वचूं शकना. आणि सगळ्यात हिरवळ वाढला सगळे न्हू त्याका लागूनय जावं शकता नाल्यार माकडांनी बीन कितें केलं असतं. आमी न्हय च्या घेवन जस्ट बसलेली आणि आमच्या दिसाची सुरवात सुद्धा अजून जावंक नासली. सो डायरेक्ट आमकां फोन येयलो तुमच्या माडांनी सामको उजो पेट्टा म्हणून. आणि तो जर करंट लागत नाही आमच्या माडांतलो जाल्यार जगोंक सुद्धा पॉसिबल ना. इतलो हाय वोल्टेज करंट हा तो सामको. आणि आमी बीन वयता आमच्या माडांनी. आमी कशी वयता ती आमी जाणा गे व्हडलो करंट आसा तो. आणि इवन आमचे अशे माड कितलेशे जळोन गेले म्हणटात तशें. कारण करंट लागत न्हय जाल्यार माड सुद्धा सामको उजो पेट्टा माडांक. आमी आतां फोन केला लायटमॅनाक पळोवया येताच. कारण ते डायरेक्ट आमच्या न्हय पेडण्याच्यान येतले. म्हणजे मेन लायन पेडण्याचें ना ती सगळें कनेक्शन. पळोवया. सो गायज आमी घरा कडेन येयली कारण फुडें आमी वचूंकूच ना. बेश्टे रिस्क नाका म्हटलें फुडें वचून. सो आमी रिटर्न येयली. आनी हेज्या पयलीं खूब फावटी अशें जाल्लें आसा थंय उजो लागलेलो आसा. सो आमी त्या माडाचेर न्हू कोणाकूच चडयना कारण रिस्क आहा त्या माडाचेर चडोंक सुद्धा. बाय चान्स करंट पास जावं शकता आनी करंट पास एक्चुली जाता. मम्मीकूय एकदां जाल्लो. मम्मी कितें तरी काम करताली तेन्ना. आणि दुसरें म्हटल्यार कशें आहा जो मेरेन ते येयना लायटमॅन तो मेरेन आमकां कांय कळना. आनी अशेंय जावं शकता की बाय चान्स माकडांनी बीन उडकी मारली आनी खंयचें झाड लागलें या माकड लागलो जाल्यार जावं शकता. इवन हालींच्याच दिसांनी न्हय माकड मेल्लोलो गावल्लो आमकां थंय. अशेंच तेका करंट पास जाल्लो आनी तो पडलेलो आमच्या माडांनी. सो भरपूर रिस्क आहा आमच्या माडांनी. सो बरें जालें की त्या दीस आमी गेल्ली तेन्ना अशें कितें प्रॉब्लम जावंक ना. कारण मम्मी वचून थंय क्लीन करताली आनी परतूय मागीर वचूंक सोदताली. सो हांवेनच तिका म्हटलें नाका वचूंक कित्याक पावस पडटा बेश्टो कित्याक वयता काय. सो खरेंच रिस्की. पळोवया लायटमॅन केन्ना येतात ते. जो मेरेन ते येयना तो मेरेन कांय कळचें ना. आनी आमची लायट फूल म्हणटात तशी बंद उडयल्ली आहा. सो गायज आमी परत माडांनी येयली आनी काम जालें आमचें ते येवनूय गेले कारण चुरड लागताले एका खांब्याक. सो काम जाल्लें आसा आमच्यांनी. ते बीन म्हणटाले हाय वोल्टेज आहा म्हणून. सो डेंजर आसा ही लायन म्हणून. ती याच पडलेली गे चुट्टाची फुडली शिवडी त्याचेर. आणि काय शिवर माकडांनी कितें तरी काम केलं आसतलें कारण माकडांनी उडकी मारूनच कितें तरी केलें आसतलें. आनी आमकां पयलीं अशें दिसलें की आमच्या हांगसर खांबो आसा न्हय फाटल्या सायडीन. सो थंय कितें तरी प्रॉब्लम जालो आसत म्हणून. बट मागीर आमकां काकीन फोन केलो की तुमच्या हांगसर माडांनी उजो लागलो. सो सॉर्ट आउट जालें प्रॉब्लम सॉल्व. कारण उजो बीन लागल्यार मागीर परत प्रॉब्लम. सो आतां लायट येतली आमची. आनी तेंच्यांनी थोडी झाडांय बीन कट केली आमच्या माडान आसली ती कारण वायरीक लागताली. सो काम जालें आतां टेन्शन फ्री. हे गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी. आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी. आनी सकाळी तर तुमी पयलींच आसली आमची कितली धांवपळ जाली. खरें तर आमकां जेन्ना फोन येयलो पळयात काकीचो तेन्ना तर आमी खरीच भियाली कारण कोणाक प्रॉब्लम जावंक जायना. फाटीना एक माकड थंय लागून मेल्लो. सो मेन म्हटल्यार तशें कितें जावंक जायना. थँक गॉड तशें कांयच जावंक ना.
आनी थंयच तो प्रॉब्लम म्हणटा तो सॉर्ट आवट जालो. तेज्या उपरांत आमचो रुटीन स्टार्ट जालो नॉर्मल म्हणटा तसो. सकाळ तर आमची मातशी अप डावन म्हणटा तशी जाली आनी मागीर रुटीन स्टार्ट जालो. सो जी बारीक सारीक कामां तर चालूच उरतली आनी ती कामां चालूच आसा सद्या. पण आयचो दीस म्हणटा तसो भरपूर बिजी आसा आमचो, कारण फाल्यां एक प्रोग्राम आसा आमच्या घरान. कसलो प्रोग्राम कितें आसा देवाचेंच आसा कितें तरी. सो तें फाल्यां कळटलेंच तुमकां नेक्स्ट व्हिडियोन. आनी सद्या रुटीन आमचो असो आसा की सद्या खूबच बिजी आसा. हें कर तें कर क्लिनींग कर, कारण फाल्यां सगळीं घरांतलीं येवपाची आज प्रोग्रामाक लागून. हरशीं आमी दोगांच दिसता, हांव आनी मम्मी व्हिडियोन, पण फाल्यां म्हाजे फॅमिली मेंबरूय तुमकां दिसतले. सो तेजी तयारी बीन चालू आसा सायड बाय सायड. आनी पावसूय हांगसर न्हू भरपूरूच पडटा. भरपूर म्हटल्यार भरपूरूच पडटा. 2 दीस जाले कंटिन्युअसली पावस पडटा. असो पावस पडोंक जायना, कारण आमच्या फाटल्यान बीन उदक भरलेलें आमकां प्रॉब्लम जातलो. आनी आमच्या हांगसर दोनूय सायडीनसून चड पावस पडलो का भायर सरोकूय प्रॉब्लम जाता, कारण दोनूय सायडीनसून लोड येता उदकाचो सामको न्हय, लोड येता वयरसून, कारण आमचें घर एकदम सकयल पडटा आनी दोनूय सायडीनसून लोड येता. आनी गायज हांव तुमकां एक इंट्रस्टींग गजाल दाखोवपाची आहा. कोणाक कोणाक खावपाक आवडटा आनी कोणाक कोणाक हें खबर आसा कितें तें म्हाका कमेंट करून सांगात. आनी कोणी कोणी ऑलरेडी खाल्ल्या ती बीन म्हाका कमेंट करून सांगात. सो दाखयता तुमकां एक्चुअल कितें आहा तें. तर गायज ही आसा ती इंट्रस्टींग गजल. पळयात सारकी पळयात. आनी कितें आसतलें हें तें म्हाका कमेंट करून सांगात पळयात. आनी कोणी कोणी खाल्ली ती बीन कमेंट करून सांगा म्हाका. ही पळयात भरपूरशी हा. आमच्या भाशेन एका घडुली म्हणटात. तुमच्या भाशेन कितें म्हणटा तें कमेंट करून सांगा. आनी हेचो रोस बीन न्हय भरपूर बरो जाता. इवन न्हय खावपाकूय बरी लागता, नॉर्मली म्हणटा तशी. आनी पयलो पावस जाल्या उपरांत हे जावपाक सुरू जातात. सो पळोवंक शकता तुमी कितलीशी. आनी कोणी कोणी खाल्ली कमेंट करून सांगा म्हाका. आमच्या भाशेन न्हय घडुली म्हणटात. तुमच्या भाशेन कितें म्हणटा हें कमेंट करून सांगा म्हाका. आनी खावपाक एकदम बरी लागता ती. नॉर्मली अशी सुद्दां आमी खावंक शकता. आनी इवन रोस बीन करून जाल्यार भरपूरूच बरी लागता. आनी ही एक्चुअली काजींनी वचून काडची पडटा, बट आमकां काकान हाडून दिली, सो आमकां काजींनी वचपाची गरज ना आतां. आनी बरी लागता ही. आनी आमी न्हय ऑलमोस्ट कितलीशी खावन अर्दो केल्लो डबो, भरपूरशी हाडलेली काकान. सो कितलीशी खावन आमी काबार केली आनी भरपूर बरी लागता. कोणी कोणी खाल्ली कमेंट करून सांगात. सकाळच्यानच भरपूर धावपळशी जाल्ली आनी एक तर हांगसर कपडे सुकना, तो एक व्हडलो प्रॉब्लम म्हणटा तसो. आनी चडशे कपडे आतां सद्या रुमानूच सुकत घालता आमी, कारण बेडरुमान कशें आहा फॅन चालू असल्या कारणान ते सुकतात तरी भायर कांय सुकोवं शकना. आनी दुसरे दीस प्रोग्राम असल्या कारणान ते कपडे आमी भायर सुकतूय घालूं शकना. दिसपाकूय बरें दिसना सगळी कडेन कपडे सुकत घातलेले. सो म्हटलें बेडरुमानूच ते सुकलेले आसा ते काडया आनी घालून घेवया, कारण ते रोखडे सुकतले फॅना पोंदा. आनी हलकेशे ते वले आसले, चडूय वले नासले. सो हे आसले ते हांवें घडी मारून घेतले आनी दुसरे कपडे हाडून परत बेडरुमान घातले. आनी तशें तर हलकेशे सुकलेले, फकत फॅनाच्या वारान ते प्रॉपर सुकतले आसले. आनी पावसान भरपूरूच कपड्यांचो प्रॉब्लम जाता, प्रॉपर सुकोवंक मेळना म्हणटात तशें. आनी हांवें सगळे सुकत घालून घेतले. 2000 years later. सो गायज हांवें ब्लॉग स्टार्ट केल्लो सकाळी आनी मागीर जालें अशें की थोडो ब्लॉग शूट केलो आनी कंटिन्यू करूंक म्हाका गावोकूच ना. आयज तरी म्हटलें बरो कंटिन्यू करतलें, बट डेली अशेंच जाता ह्या दिसांनी की ब्लॉग म्हाका प्रॉपर कंटिन्यू करूंक गावत ना. आनी एक्चुअल आयज हांव भरपूरूच बिजी आसलें, कारण हांवें तुका सांगलेलें की फाल्यांची तयारी करपाक जाय. सो म्हाजो रुटीन आयचो बिजी आसतलो न्हू. सो तशेंच जालें, आयज हांव भरपूर बिजी आसलें. आनी सद्या न्हय सांज जाल्ली हा, 7 जाल्ली आसा. आनी पावसान भरपूर काळोख केला एकदम म्हणटात तसो. आनी एकदम भयानक पावस येवपाचो आहा. आनी कोणाक पावसान भिजोंक आवडटा हे कमेंट करून सांगप. म्हाकाय बीन आवडटा पावसान भिजोंक, बट आजून काही प्रॉपर भिजोंक ना पावसान. पळोवया केन्ना वॉटरफॉलार वयतली तेन्ना भरपूर मजा मारपाची. आनी आतां सद्या हांव भिजोन घेतलें पावसार आनी मागीर घरान वचून बरी कडकशी च्या पियतलें, कारण च्यावे वचून काय आमचो दीस काबार जायना. आनी आमच्या फाटल्यान आसा, फाटल्या दारान म्हणटात तशें. आनी हांगसर न्हय सद्या पावसान सीन भरपूर बरो आहा, बरें दिसता सामकें भायर. आनी पावसान पळयात भरपूर काळोख केल्लो आसा हांगसर. एकदां येवन तर गेलो पावस, आतां परत येतलो दिसता, कारण ह्या एरियेक न्हय काळोख केल्लो आसा पावसान. काळोख पडत येयलो आनी आतां हांव घरान वयतलें, कारण
घरान रावन रावन दिसभर बोर जाता हा आणि पावस पडल्या उपरांत कशें आमकां दोनूय सायडीनसून भायर येवंक गावना. सो म्हाजी पासय बीन मारून जाली आणि आता हांव घरान वयतलें कडकशी चाव पितलें. तेज्या मागीर हांव आनी मम्मी चाव एन्जॉय करतले कारण पावसान ही चाव आमकां जायत. हरशीं म्हणून आमकां चाव जायत कारण सकाळी आमची स्टार्ट जाता चावेच बरोबर आणि रातूय म्हणटा तशी काबार जाता चावेच बरोबर. सो चाव घेतली आमी. तेज्या मागीर पळोवया. म्हाका फ्रेशूय जावंक जाय आणि फुडें कशें कितें काम आसा जाल्यार कळटलेंच तुमकां. सो गायज चला तर पयलीं कडकशी चाव घेवया आणि चाव एन्जॉय करुया. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are सो गायज आमी चा घेता आणि माझी फेवरेट बिस्कीट आयप्यातली. कोणाक आवडटा कमेंट करून सांगा म्हाका. आणि बॅकग्राऊंड अवॉइड करा कारण कपडे सुकना म्हणून आमी कपडे हांगसर सुकत घातलेले म्हणजेच लायल्ले आसा.